दिव्यवाणी 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 Argan tuka sumian Jezu, oglap tuka sumian Jezu. Jezu Chrystaच्या नावान मोगाच्या भाव भयणीनो, सिराकाच्या बुकान dla पळणाक तुमकां स्वागत सुस्वागत. आज आमी नियाळटाव आवाजवर 35 chapter 35th of book of Sirach. गडीभर आमी मागया सर्वीस पर बापा अगणित का कुळदारा तुका अर्ग होगळाप आनी वाकाणी दिता तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आजच्या दिसा आमी सुवात आयकुच्या वखदा ही सुवात समजा सारकी आमची काळ जमाना तूं उगड तुज्या पवित्रत्म्याची जाणवाई पवित्रत्म्याक तूं आमचे वयर पाठाय आनी अशें ही सुवात आमकां भलायकी हाडून दी कृपेन बरोवन दी सरणकर बनपस बनडले राखून व्हरून दी हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. घेवया मुगाच्या भाव भयणीनो आमी आवाजवर 35 सिराक हांगा ओळो 1:26 पर्यंत 1 to 24 ओळ आसात. पहिले आमी वाचया ताजे उपरांत आमी नियाळया. जो धर्मशास्त्र पाळटा तो जैती बलिदानां भेटयता. जो आज्ञांक पाळो दिता तो शांती बलयो भेटयता. जो उपकार आठयता तो अन्न बली भेटयता. जो दान धर्म करता तो अर्घ बली भेटयता. वायटाक पाठ करता तो सर्वेस्पराक मानवता. अन्यायाक पाठ करता तो प्रायश्चित बली भेटयता. सर्वेस्परा मुखार रित्या हातांनी येनाका कित्याक आदेशाकाल भेटोवंक जाय त्यो वस्तू ह्यो. प्रामाणीक मनशाचें बलिदान वेदीक सोबाय दिता आनी ताचो स्वादीक परमळो महोन्नत अशी वयर सरता. प्रामाणीक मनशाचें बलिदान सर्वेस्पराक मानवता. असल्या बलिदानाचो उगडास सदांच उरतलो. उदारपणान सर्वेस्पराक मान कर. तुज्या वावराची प्रथम फळां भेटोवंक इमटेपण दाखयनाका. आस्त्यात तोंडान सगळ्यो तुज्यो भेटोवण्यो कर आनी संतोशान तुजें दशमांश फारीक कर. जशें महोन्नतान तुका दिलां तशें तुंय ताका दी. तुजे तांकी प्रमाणें उदार जा कित्याक सर्वेस्पर बऱ्या मापान प्रतिफळ दितलो. सातवांट्यांनी चड तो तुका पाठी दितलो. देवाची नीत ताका लंच दिनाका कित्याक तो लंच घेना. अप्रामाणीक बलिदानाचेर तुजो भावार्थ दवरिनाका कित्याक सर्वेस्पर नितीदार आनी तो पक्षपात करिना. दुबळ्या विरोध तो कोणायचो पक्ष घेना. अन्याय जाल्ल्या मनशाचें मागणें तो आयकता. अनाथेचे विनवणेचो तो तिरस्कार करिना. विधवीच्या विडापाची बेपर्वा करिना. विधवीच्या पोल्यां वयल्यान दुकान दिवतात न्ही तिच्या अस्कार सुस्कार दुखांचें कारण जाल्ल्या मनशाक गुन्यांवकार करतात न्ही. सगळ्या काळजान देवाची सेवा करता तो ताका मानवतलो. ताची मागणी कुपाशी पावतली. कलत्या मनशाचें प्रार्थन कुपांक तोपता. ते आपल्या शेवटाक पावसर विशेव घेवचे ना. महोन्नतान जाप दिसर आनी प्रामाणीक मनशाक नीत करून दिवन आपलो निर्णय उसारीसर ते वगे रावचे ना आनी सर्वेस्पर गळाय करचो ना. एक झुजारी कसो तो तामसो ना. तो जुलुमी मनशाचें पेंकट मोडटलो आनी राष्ट्राचें फारीकपण घेतलो. तो हांकाऱ्यांच्या जम्याचो सत्यानाश करतलो आनी नसत्या मनशाचो राजदंड मोडून उडयतलो. तो हर एक मनशाक ताच्या करण्याचें प्रतिफळ दितलो आनी मनशांच्या उद्देशाक अनुसरून तांच्या कृत्यांक फावो आसा तें फारीक करतलो. तो आपल्या परजेचो पक्ष घेवन न्याय निर्णय करतलो आनी आपल्या दयेन तांकां संतोश भरीत करतलो. सुकी दाडीच्या काळार पावसाची कुपां जशी पासांद तशी आंखाताच्या वेळार काकुळतो.
जेजू क्रिस्त देव मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या आवास्वरांत दोन विशय आमी हांगा आयकता या नियाळता. पयलें जावन आसा धर्मशास्त्र आनी बलिदानां. तशेंच दुसरें देवाची नीत व्हड 1 पर्यंत 11 पर्यंत आमी पळयता. दोन भाग. जो धर्मशास्त्र पाळटा तो जायतीं बलिदानां भेटयता. आमकां कळीत आसा पोरन्या सोल्ल्यांत तांणी देवाक विधेय जाय आसलें आनी धर्मशास्त्रा प्रमाणे तांचें जिवीत बांदून हाडिचें आसलें. आज आमी देवाच्या उतराक विधेय जायचे, देवाच्या उतरा प्रकार आमचें जिवीत आमी बांदून हाडूंक आसा. जो धर्मशास्त्र पाळटा तो जायतीं बलिदानां भेटयता. जो आज्ञांक पाळो दिता तो शांती बलयो भेटयता. जो उपकार आटयता तो अन्न बली भेटयता. जो दान धर्म करता तो अर्गां बली भेटयता. पळया, धर्मशास्त्र पाळटा तो आज्ञांक पाळो दिता. देवाची आज्ञा आमकां कळीत आसा 10 उपादेश. त्या उपादेशा प्रमाणे आमचें जिवीत आमी बांदून हाडूंक आसा. आनी जो उपकार आटयता, जो दान धर्म करता, बारीक गरजेचें धर्मशास्त्र पाळचें, उपकार आटोवचें, दान धर्म करचें. धर्मशास्त्र आमकां उपकार आटोवंक आपोवणें दिता आनी धर्मशास्त्र प्रेरीत जावन आमी दान धर्म करूंक साद आसा. त्या खातीर तुमी नव्या सोल्ल्यांत जेजूच्या शिकवणी पळयतात. तूं दान करतना तुज्या उजव्या हातान केल्ल्यान दाव्या हाताक कळना जावं आनी दितना तूं कोंब वाजयनाका. म्हणजे दान धर्म गरजेचें, पूण कितें करताय तें काळजांत तावून तूं तें कर. त्या खातीर तो आज्ञांक पाळत दी, देवाचो उपकार आटय, दान धर्म कर. आनी दान धर्म करता तो अर्गां बली भेटयता. वायटाक पाठ करता तो सर्वेस्पराक मानूं वता. अन्यायाक पाठ करता तो प्रायश्चित बली भेटयता. गरजेचें सर्वेस्परा सांगात आमी जी जाय जाल्यार, देवा सांगात आमी आसय जाय जाल्यार वायटाक आमी पाठ करी जाय. वायट आनी बोरें सांगाता वचना, खोटें आनी बोरें सांगाता वचना, तशेंच सत आनी फटी सांगाता वचनात, पातक आनी पवित्रपण सांगाता वचनात. त्या खातीर वायटाक पाठ करता तो सर्वेस्पराक मानूं वता. वायटाक पाठ करता तो सर्वेस्पराक मानूं वता. भारी गरजेचें. सर्वेस्पराक हांवें तुमी मानूं जाय जाल्यार आमी वायट सांडी जाय, पातक सांडी जाय, पवित्रपणान आमचें जिवीत बांदून हाडी जाय. अन्यायाक पाठ करता तो प्रायश्चित बली भेटयता. एक वायट आनी एक अन्यायी. दुसऱ्यांक अन्याय करूंक वचनाका. थोड्याच्या मोतीन चिंतपांत अन्यायाची. अन्याय पाठ करता तो प्रायश्चित बली भेटयता. सर्वेस्परा मुखार रित्या हातांनी हें नाका. कित्याक आदेशा काल भेटोवंक जाय त्यो वस्तू ह्यो. सर्वेस्परा मुखार रित्या हातांनी हें नाका. कित्याक आदेशा खाल भेटोवंक जाय त्यो वस्तू ह्यो. कितें देवाक खंयच्यो आदेशा काल आमी भेटोवंक जाय त्यो वस्तू? प्रामाणीक मनशाचें बलिदान वेदीक सोबाय दिता. पळया, देवाळाची वेदी ताका सोबाय दिवची प्रामाणीक मनशाचें बलिदान. त्या खातीर आमी देवा समोर आमकांच तोखसून घेवया. देवा समोर आमी कालती जावया. ल्हानविकाय बोळेपण आमचें थंय आसूं दी. प्रामाणीक मनशाचें बलिदान वेदीक सोबाय दिता आनी ताचो स्वादीक परमळ महोन्नताशी वयर सरता. ताचो स्वादीक परमळ महोन्नताशी वयर सरता. प्रामाणीक मनशाचें बलिदान सर्वेस्पराक मानूं वता. पण प्रामाणीक मनशाचें बलिदान वेदीक सोबाय दिता आनी ताचो स्वादीक परमळ महोन्नताशी वयर सरता. प्रामाणीक मनशाचें बलिदान सर्वेस्पराक मानूं वता. असल्या बलिदानाचो उगडास सदांच उरतलो. असल्या बलिदानाचो उगडास सदांच उरतलो. त्या खातीर गरजेचें कितें? प्रामाणीकपण. सिन्सियरिटी इन स्पिरिच्युअलिटी. प्रामाणीकता म्हणटा हांव कन्नडी भाशेन. प्रामाणीकपण भारी गरजेचें आमकां देवा समोर येवंक. मनशा मुखार आमी अप्रामाणीक जावंक पुरो, पूण देवाक कळीत आसा आमचें जिवीत. त्या खातीर देवा समोर आमी आमकांच तक्षया, आमकांच ल्हान करया आनी देवाची महिमा आमी ती अनुभवूंक जोडया. प्रामाणीक मनशाचें बलिदान सर्वेस्परा मानूं वता. असल्या बलिदानाचो उगडास सदांच उरतलो. असल्या बलिदानाचो
उगडा सदांच उरतलो. उदारपणान सर्वेस्पराक मान कर. तुज्या वावराची प्रथम फळां भेटोवंक इमटेपण दाखयनाका. सर्वेस्पराक मान करतना उदारपण ते पुरपुरे आसूंक नजो. थंय देवाक विरोध उलोवंक नजो. तूं उदारपणान सर्वेस्पराक मान कर. तुज्या वावराची प्रथम फळां भेटोवंक हिमटेपण दाखयनाका. हिमटेपण आमी कोणेय दाखोवचें न्ही. हिमटी आमी जावची न्ही. म्हळ्यार सुरात करनाका देवा मुखार उदार जा. की देवान तुका दिलां आनी देव तुका चलयता त्या देवा मुखार अप्रामाणीक जायनाका. तुजें दान धर्म, तुजे उपकार आठवणी, तुवें आज्ञा पाळो दिवचें सकड ताचो भाग जावन आसा. आस्त्या तोंडान सगळ्यो तुज्यो भेटवण्यो कर. दुखेस्त काळजान येनाका, दुखेस्त मुखामळ घेवन येनाका. आस्त्या तोंडान सगळ्यो तुज्यो भेटवण्यो कर आनी संतोशान तुजें दशमांश फारीक कर. दांत एक वांटो देवाक सेवलो जावन आसा. तुवें तो दिजय कित्याक देवाक देवाळाच्या कामाक तुवें दिवंक आसा आनी संतोशान तुजें दशमांश फारीक कर. सबार पोटी आमी हातूंत वयल्या फाटी कांय दिवच्यांत या दशमांश फारीक करच्यांत देव सांगता तुका आशिर्वाद मेळटले. जशें महोन्नतान तुका दिलां तशें तुंय ताका दी. कशें देवान तुका दिलां तुंय त्याच कालतेपणान, त्याच प्रामाणीकपणान, त्याच वर्तेपणान, त्याच लानविकायेन, बोळेपणान, सादेपणान देवाक तूं दी. आनी देवाक दितना तुका कितें उणें आसचें ना. तूं उदार जा. तुज्या तांकी प्रमाणे उदार जा. कित्याक सर्वेस्पर बऱ्या मापान प्रतिफळ दितलो. तो बऱ्या मापान प्रतिफळ दितलो. 7 वाट्यांनी चड तो तुका फाटीं दितलो. तुजें बरें मन, तुजें प्रामाणीक काळीज, तुजें जिवीत तो आशिर्वादीत करतलो. पळय तसलो देव आमचो, आशिर्वादीत करचो देव. मुखार भाव भयणीनो, आमी आयकलीं उतरां बारीक आमकां गरजेची जावन आसा. आमचें जिवीत बांदून हाडूंक, क्रिस्त जिवीत बांदून हाडूंक, आमचें ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना भावार्थान मागण्यान आमी जियोंक आमकां हीं उतरां आमकां प्रेरण जावंक पावतात. मुखार आमी पळयता वळेक रावता 26 पर्यंत देवाची नीत कशी आसता. ताका लंच दिनाका. देवाक लंच दिवन फायदो ना. कित्याक तो लंच घेना. देव लंच घेना. अप्रामाणीक बलिदानांचेर तुजो भावार्थ दवरिनाका. तुजें बलिदान प्रामाणीक जावं दी. अप्रामाणीक बलिदानाचेर तुजो भावार्थ दवरिनाका. ताका लंच दिनाका. यू कॅन नॉट ब्रायब हिम. कित्याक तो लंच घेना. गॉड विल नेवर टेक ब्रायब. चिंच आसा देवा कितले करोड दिता, तितले दिता, हें दिता, खंयचेंय गरज आहे. तूं दिताय तें तुजें बरें म्हूण ताचो आशिर्वाद देव तुका दितलो. कित्याक सर्वेस्पर नितीदार आनी तो पक्षपात करिना. सर्वेस्पर नितीदार तो पक्षपात करिना. देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन गॉड और विथ गॉड. कित्याक सर्वेस्पर नितीदार आनी तो पक्षपात करिना. दुबळ्या विरोध तो कोणायचो पक्ष घेना. दुबळ्या विरोध तो कोणायचो पक्ष घेना. अन्याय जाल्ल्या मनशाच्या मागण्या तो आयकता. तर दुबळ्या विरोध म्हणजे दुबळ्यां खातीर सर्वेस्पर सुरवता. त्या खातीर आमी आमचे दुबळेकाय जावं बरो, जिवीत जावं बरो, घराणें सकट ताका समर्पण दिवया. आनी अन्याय जाल्ल्या मनशाच्या मागण्या, अन्याय जाल्ल्या आसा फार जाणां आमी अन्याय करूंक पुरो, अन्याय जाल्ली आसूं बरो, पूण तांच्या मागण्या देवाक आयकता. अनाथाचे विनवणेचो तो तिरस्कार करिना. आमी आयकल्या अनाथाचे विनवणेचो तो तिरस्कार करिना. विधवीच्या विडापाची बेपारवा करिना. त्या खातीर अनाथांक आमी दोग दिवचे न्ही. आनी जी कोण अनाथ आसात तांची विनवणी तो सदांच आयकता. तो तांकां तिरस्कार करिना. विधवीच्या विडापाची बेपारवा करिना. विधवीच्या पोल्या वयल्यान दुकान दिवतात न्ही. तिच्या आस्कार सुस्कार दुखांचे कारण जाल्ल्या मनशाक गुन्यांवकार करतात न्ही. पळय विधवीच्या पोल्या वयल्यान दुखां आनी तिच्या आस्कार उस्कार दुखाच्या कारण जाल्ल्या मनशाक गुन्यांव करतात. त्या खातीर अनाथ्यांक, विधव्यांक बायबल आमी पळयता नव्या सल्ल्यांत तांचो आमी पोस करूंक आसा. तांकां आदार जावंक आसा, मजत दिवंक आसा. तशेंच मुखारसून आमी पळयता
सगळ्या काळजान देवाची सेवा करता तो ताका मानू वतलो. ताची मागणी खूप अशी पावतली. सगळ्या काळजान देवाची सेवा करता तो ताका मानू वतलो. तर आमी अर्द्या पुऱ्या मनान न्ही, सगळ्या काळजान मागणें जावं पुरो, आमचो भावार्थ जावं पुरो, सेवा जावं पुरो आमी करूंक आसा. आनी आमची मागणी ताच्या खूप अशी म्हळ्यार ताच्या सिंहासनाशी सर्गाशी ती पावतली. कालत्या मनशाचें प्रार्थना कुपांक तोपता. कालत्या मनशाचें प्रार्थना कुपांक तोपता. तें आपल्या शेवटाक पावसर विशय घेवचें ना. त्या कालत्या मनशाच्या मागणें कुपांक पावता. तें विशय घेवसर ते शेवटाक पावचें ना. महोन्नतान जाप दिसर आनी प्रामाणीक मनशाक नीत करून दिवन आपलो निर्णय उसारीसर ते वगे रावचें ना. पळय कितें, सगळ्या काळजान देवाची सेवा करता तो तुका मानू वतलो. ताची मागणी खूप अशी पावतली. कालत्या मनशाचें प्रार्थना कुपांक तोपता. तें आपल्या शेवटा पावसर विशय घेवचें ना. महोन्नतान जाप दिसर आनी प्रामाणीक मनशाक नीत करून दिवन आपलो निर्णय उसारीसर ते वगे रावचें ना. आनी सर्वेस्पर गळाय करचो ना. एक झुजारी कसो तो तामसो ना. पळय, देव गळाय करचो ना. गॉड विल नेवर डिले. इफ ही डिलेज टू गिव अस द बेस्ट. आमी पळयता देव केदाळास गळाय करिना, पूण देव गळाय करीत जाल्यार आमकां तो बरेंच दितलो. प्रामाणीक मनशाक नीत करून दिवन आपलो निर्णय उसारीसर ते वगे रावचें ना. आनी सर्वेस्पर गळाय करचो ना. एक झुजारी कसो तो तामसो ना. एक झुजारी कसो तो तामसो ना. तो जुलुमी मनशाचें पेंकाट मोडटलो आनी राष्ट्राचें फारीकपण घेतलो. तो जुलुमी मनशाचें पेंकाट मोडटलो. त्या खातीर आमी जुलुमी जावचें न्ही आनी राष्ट्राचें फारीकपण घेतलो. तो हांकाराच्या जम्याचो सत्यानाश करतलो आनी नसत्या मनशाचो राजदंड मोडून उडयतलो. तो हांकाराच्या जम्याचो सत्यानाश करतलो. आज आमी हांकारी जावचे न्ही, हांकारपणान जियोचे न्ही. तो हांकाराच्या जम्याचो सत्यानाश. आज हांकारी जमे आसात आमचे मदें आसूं बरो, कुटुंबांत आसूं बरो, समाजांत आसूं बरो, ह्या सरकारा भितर आसूं बरो, हांकाराचो जम्याचो सत्यानाश करतलो आनी नसत्या मनशाचो राजदंड मोडून उडयतलो. तो हर एक मनशाक ताच्या करण्याचें प्रतिफळ दितलो. मनशाक ताच्या करण्याचें प्रतिफळ मेळटलेंच. त्या खातीर आमी वायट करचें न्ही, खोटेपणान जियोचें न्ही. आनी मनशाच्या उद्देशाक अनुसरून तांच्या कृत्यांक फावो आसा तें फारीक करतलो. कशें करतलो? हर एक मनशाक तो प्रतिफळ दितलो मनशांच्या उद्देशाक अनुसरून. तांच्या कृत्यांक फावो आसा तें फारीक करतलो. तो आपल्या परजेचो पक्ष घेवन न्याय निर्णय करतलो आनी आपल्या दयेन तांकां संतोश बुरीत करतलो. सुकी दाडीच्या काळार पावसाची कोपां जशी पासंद तशी आंकाताच्या वेळार काकोळटो. सुकी दाडीच्या वेळार पावसाची कोपां जशी पासंद तशी आंकाताच्या वेळार काकोळटो. मोगाचे भाव भयणीनो, देवाची काकोळटू वर्ती. देवाचो मोग अगणित, अपरिमीत, कोणा वरवीं वर्णूंक साद जायना. ह्या सिराकाच्या ग्रंथांत आमी आयकता कशें देव मनशा सांगता आपणाचो वावर करताली. देव कशें आमकां चलयताली म्हणून. पळय, हांगा आमी पळयता कितें थोडीं उतरां आमी हांगाची नियाळया. पयल्यान धर्मशास्त्र आनी बलिदानां थंय आसची थोडीं उतरां. जो आज्ञांक फाळो दिता, जो उपकार आठयता, जो दान धर्म करता, तो देवाक मेसवता. देवाचें उतर आयकता, आज्ञांक फाळो दिता, उपकार आठयता, देवाक अर्गां व्हळा भोकाडी दिता आनी दान धर्म करता, तो अर्गां बाली पेटयता, देवाक मानू वता.
वायटाक पाठ करता तो सर्वेस्पराक मानूं वता. वायट आमी सांडिचय, वायटान आमी जिवचय. वायटाक पाठ करता ताका सर्वेस्पर मानूं वता. अन्यायाक पाठ करता तो प्रायश्चित बली भेटयता. त्या खातीर हाजो अन्यायी अक्रम अनितीन आमी जिवंक नजो क्रिस्ताच्या स्पिरितान आमी जिवंक आसा. त्या खातीर वाचपा आमकां देवाचें उतर बोवाळ दितात. वायटाक पाठ करता तो सर्वेस्पर मानूं वता. अन्यायाक पाठ करता तो प्रायश्चित बली भेटयता. आनी मुखारसून आमकां सांगता प्रामाणीक मनशाचें बलिदान देव नेगार करना, देव तिरस्कार करना. उदारपणान सर्वेस्पराक मान करतना तुज्या वावराची फळां, प्रथम फळां आशिर्वादीत जातली. आस्त्या तोंडान सगळ्यो तुज्यो भेटवण्यो कर आनी संतोषान तुजें दशमांश फारीक कर. संतोषान, दुखान न्ही. त्या खातीर देवाक कितें दिवंक आसा तें देवाक दी. तशेंच तुका कितें देवान जीव दिला तुजे थंय दवर. देव कितें करोडांनी लाखांनी विसरचो देव न्ही. देव तुजें काळीज, प्रामाणीक काळीज विचारता. देव कालतेपण पळयता. देव तुजें विधेयपण पळयता. तसलें काळीज आमचो देव आसा जंय. प्रामाणीक मनशाचें बलिदान सर्वेस्पराक मानूं वता आनी ताचें बलिदान उगडास ताका सदांच हाडूंक सोदतलो. आनी जशें महोन्नतान तुका दिलां तशें तुवें ताका पाटी दी. देवान तुका सबार बरें केलां आनी तुवें ताका पाटी दी. तुजे थांकी प्रमाणे उदार जा. कित्याक सर्वेस्पर बऱ्या मापान प्रतिफळ दितलो. 7 वांट्यांनी चड तो तुका पाटी दितलो. सर्वेस्पर कितें करतलो? 7 वांट्यांनी चड तुका पाटी दितलो. त्या खातीर लोक सांगता तुमकां बरोवन ओमतोशे मापान देव तुमच्या लेसान घालतलो. म्हळ्यार कितें? तुमी केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो आशिर्वादी जातल्यो भावार्थ तुमचो. ताजे उपरांत आमी पळयता देवाची नीत आनी फळ. देवाची नीत आनी फळ. ताका लंस दिनाका कित्याक तो लंस घेना. भावार्थी ह्या किर्तनकार सांगता देवाक लंस दिनाका. ताच्या पयलें जाय तुज्या काळजाचें परिवर्तन. त्या खातीर लंस देवाक दिवंक जायना आनी आमी कोणेय मनशाक दिवंक आसात. अप्रामाणीक बलिदानांचेर तुजो भावार्थ दवरिनाका. ताका लंस दिनाका. तो लंस घेना. अप्रामाणीक बलिदानांचेर तुजो भावार्थ दवरिनाका. अन्याय जाल्ल्या मनशाचे मागणे तो आयकता. अन्याय जाल्ल्या मनशाचे मागणे तो आयकता. अनाथांच्या विनवणेचो तो तिरस्कार करिना. विधवेच्या विळापाची बेपरवा करिना. म्हळ्यार आपणाच्या एका मिसावांत देवान दिल्लें तें देणें आमकां. आनी तो व्यक्ती, प्रामाणीक व्यक्ती कितें करता? तो अनाथांचे विनवणे तिरस्कार करिना, विळापाची बेपरवा करिना आनी विधवीच्या पयल्या वयल्या दुखान देंवतात न्हय ती तिजेर आस्कार सुस्कार दुखाचें कारण जावन मनशाक गुन्यांवकार करतात न्हय. म्हळ्यार हांगा देव अप्रामाणीक बलिदानांचेर मिसवना. ह्या लंस तो घेना. आमी देवा बरी चिंती जंय संवसार बरी चिंतूंक आमी साधना. त्या खातीर आमी पळयता अनाथांचे विनवणेचो तो तिरस्कार करिना. विधवीच्या विळापाची बेपरवा करिनाका. विधवीच्या पोल्या वयल्यान दुखां देंवतात न्ही तिचे आस्कार उस्कार, तिचे आस्कार सुस्कार दुखांचे कारण जाल्ल्या मनशाक मात्र जे आस्कार सुस्कार दुखांचे कारण जाल्ल्या मनशांक गुन्यांवकार करतात न्ही. सगळ्या काळजान सर्वेस्परा देवाची सेवा करता ताका मान वतलो. त्या खातीर सगळ्या सक्तेन, सगळ्या मनान, सगळ्या स्पिरितान देवाची सेवा कर. तो तुका मान वतलो. तुजें मागणें तो आयकतलो. बाई मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी हो 35वा आवाज वरो ध्यान केलो. सबार जाण आमकां फोन करून उलय लागली, विचारी लागली मी राखून आसा हर एका दिसा म्हणल्या बरी सुवार्थ आयकूंक. आज सुवार्थेक दारान आपल्यान जावं पुरो पूण बरी आनी खरी सुवार्थ जावन आसा. आमी सुमयाच्या पांया तळी जियोवचें, सुमया सांगी जियोवचें, सुमयात सांगले बरी आमी जियोवचें, तें गरजेचें जावन आसा. मोगाचें भाव भयणीनो, आज आमी आयकली सुवार्थ आमकां आशिर्वाद बेसाव आनी पेकोवण हाडून दी म्हणून हांव मागतलों.
सर्वेस्वर बापा आगणी कापोळदारा तुका अर्घ आवगळापणी वाकाणी दिता तुझ्या नावाक हांव महिमा दिता. आयचे दिसा आमी लोर्दुबायच्या फेस्ताच्यान घरच्या दिसा आमकां तुज्या आशिर्वादान बेसावान पेकोवण्यान भर. आनी आज आमकां एमर्जन्सी जाय जाल्यार वैजपी मेळिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घ आवगळापणी वाकाणी दिता महिमा दिता. तुज्या नांवान तूं जैत दिवं तर आमकां दी. पिडा शिडा अंकर बनपस बंदोड्या पयस कर. कुडीची मोतीची भलायकी फोव कर. इस्कॉल कॉलेजी शिक्षक भुरग्यांचे दया दाखय. जे कितें उणें पडलां भरती कर दी. आज आयकल्ली सुवार्ता ती निरर्थक जावन फाटी वचना बगर आमच्या ते एक बदलाव आनी परिवर्तन हाडटा. ही सुवार्थ आमच्या हर एकले ती परिवर्तन हाडून दी. पवित्रत्मेन आमकां बरोवंक बोड मेळोवन दी. पवित्रतेच्या सक्तेन आमी जिवोवंक आमकां बोड मेळोवन दी. सर्वेस्परा तुवें दया दाखयनातल्यार आमकां दया दाखोवं असो देव कोणूच ना. तुजें उतर आमी परगट करते आसा हांव केलां. आमी दिवच्यो रेतेऱ्यो मुखार दिवंक आसच्यो रेतेऱ्यो कॅरिस्माच्यो रेतेऱ्यो जेसूसचे पंगड या व्हॉट्सअप ईमेल फेसबुका मुखांतर आयिल्ली कावन्सिलिंगाक आयिल्ली भुरगीं तूं आशिर्वादान भर. ती सगळ पवित्रत्म्यान भरोवन दी. जे कितें उणें पडलां तें तूं भरती करून दी. तुज्या मजतीन तुज्या आशिर्वादान आमी एक यशस्वी एक घर आशिर्वादाचें जावं दी म्हणून मागता. आमची मनां आमची घरां आमचे कुटुंबां अभिशेक कर. तुज्या पवित्र मदी रक्तान आमकां तूं नितळ कर. सर पिडे शिड्यांतले अंतकारांतले राखून व्हर. टच अस लॉर्ड, anoint us Lord, heal us Lord, bless us Lord. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. बापो फ्रँकलिन सोजो शोमो गादी येसीसा मुगाच्यो भाव भयणीनो साद जाता तितल्या लोकांक ही सुवार्ता तुमी मुखार करा. येदोळ आमी पांतीस आवास्वर सिराकाच्या नियाळ्ळे. सिराकाच्या बुकान सुमार एक 50 एक आवास्वर आसात आनी 16 आवास्वर आमी नियाळूंक वेताले हांव. त्या खातीर देवाचें उतर जावं दी आमची जाणवाय. देवाचें उतर नासतना आमी घरांतून भायर पडचें नाका. देवाचें उतर आमी सदां काळ वाचया, जैतेवन जावया आनी ताका अर्गां ओगडापणी वाकाणी दिवया. तो आमकां सांबाळटलो, तो आमकां राखतलो, तो आमकां कृपेन बरोवन मुखार व्हरतलो. तर सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालो. बापू फ्रँकलिन सोजो शोमो गादी येसीसा म्हज्या खातीर म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावां खातीर तुमी मागात. आमेन. दिव्यवाणी